आम्ही एक महिनाभर पयलीं राउंड मारून पळयलें नाही आणि तातूंतल्यान खुबश्यो गजाली नजरेक आयल्यो त्यो आतां फायनल डिसिजना खातीर आमी परत आज गेला। एक म्हणजे अर्जंट सांगला रिंग रोड फूल डिमार्केट करपाचो, एक 8 दिसां भितर डिमार्केट करून रिपोर्ट येतलो। त्या प्रमाणे जे एन्क्रोचमेंट्स आहा ते काडले वता। ते ब्युटिफिकेशनाचें काम GSIDCचें रिंग रोडाचेर चालू जाला फ्रॉम दी जंक्शन टू विक्टर अपोलो हॉस्पिटल। तातूंतल्यान पयलीं सगळे गाडे थंय आशिल्ले ते सगळे काडले आणि आता उरले ते गाडे 3-4 गाडे आसा तेही या 8 दिसां भितर तेही काडटात, कारण तांकां सगळ्यांक आमी पयले फेजीक रिहॅबिलिट केल्या। सगळे गाडे थंय आशिल्ले तांकां रिहॅबिलिट केल्या। ते सगळे गाडे वतले, 12 जाणां रिहॅबिलिट केल्या आणि एडिशनल काम चालू आसा। ते जातकीर आनी खंय थंय त्या एरियेक उरल्या तांकांय रिहॅबिलिट केल्या वता। रिहॅबिलिट करता आसतना आमी एक लक्षात दवरलां की जो मनीस मालभाटांतलो आशिल्लो ऑमलेट पावाचो गाडो लायतालो तांकां तांचे पोटार मारूना तांकां पयले प्रिफर। आता हांगाच्यान आमी ही एरियाय पळयता, हांगा खूब एन्क्रोचमेंट जाल्या। ते एन्क्रोचमेंट तांकां काडपाक लायले, रस्त्यार येवन बसतात, रुटाचे भायर बसतात, हांगा फुटपाथ एन्क्रोच करतात आनी कितें करतात, लोक बोवाळ मारता की आमकां चलपाक मेळना। तांच्या सगळ्यांचेर तांकां म्युनिसिपालिटीक आज जॉयंट इन्स्पेक्शनां दवरलें, त्या प्रमाणे सगळ्यांक आज वॉर्निंग दिल्या सगळ्यांक, म्युनिसिपालिटीच्या इन्स्पेक्टरांनी आनी पुलिसांनी। जालें ना जाल्यार मागीर ते काडून केन्ना पर्यंत एक्शन जातली? एक्शन फुडल्या नव्या वर्साच्यान स्टार्ट। हें एक्शन ऑलरेडी जालें जाल्यार सांगलां तांकां काड म्हणून। हांगा ट्रकाचें पार्किंग जाता ते पार्किंगूय बंद करून ऑर्डराक येता आनी हांगा सगळें पार्किंग करता। पयलीं म्हणजे देव टू गो टू द म्हाका आज याद करून दिसता मडगांवचे प्रजेक आनी सगळ्या लोकांक ट्रक प्लाझा ट्रान्सपोर्ट टर्मिनस हांवें प्लॅन केल्लो, याद आसल्यार पळय 1,40,000 स्क्वेअर मीटर ओल्ड फीश होलसेल फीश मार्केटा कडेन घेतिलो। तो जर ट्रान्सपोर्ट प्लाझा जालो जाल्यार आज हांगा आमकां हे ट्रक रस्त्यार उबे रावता ते दिसनाशिल्ले। आतां कितें जालें, दिसान दीस हे ट्रक वाडत आहा, तांकां खावपाक मेळना, जेवपाक मेळना, ड्रायव्हरांक ते खंय रावता, खंय दवरता, खंय खातात आनी तेन्ना ट्रान्सपोर्ट प्लाझा आतां आज काल हांवें पेपरान बातमी वाचल्या की फोंडे आतां ट्रान्सपोर्ट प्लाझा कंपल्सरी करपाक सोदता म्हणून गव्हर्नमेंट। सगळे कडेन नाल्यार ट्रकांचे येताला न्ही ते, ज्या जाग्यार ट्रक येता ते हे जाता। तो जाल्लो जाल्यार प्रोजेक्ट आज लँड सुद्दां एक्वायर केलें 1,40,000। आज ताची गरज परत भासता पळय। आणि म्हणून म्हाका दिसता एक म्हणजे हे ट्रक हांगा पार्क करतात, खंय ना म्हणजे खंय पार्क करतात ते। हांव पयर ढवळे वता आसतना पळयलो, कोण तुमी ढवळे वता जाल्यार ढवळे बायपासाचेर पळया, ल्हान दोंगरा कुडके कापल्या, थंय भितर ट्रक, थंय एक झोपडी मारल्या, तातूंत भितर संडास, तातूंत भितर रेस्टॉरंटां, तातूंत भितर चलना सगळें। हो ट्रान्सपोर्ट प्लाझाचो प्लॅन सामको मॉडर्न ट्रान्सपोर्ट प्लाझा जावपाचो तो सारको। सगळ्यांक भितर पार्क करपा जागे, टॉयलेट्स वेवस्थीत, डॉर्मेटरी, खावपाक जेवपाक, रेस्टॉरंटां, असो प्लॅन आशिल्लो। केन्ना पर्यंत काम चालू जातलें तुमचें रिंग रोडाचें? ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टरान इन स्टॅचीज ज्या जाग्यार क्लियर मेळटा थंय कॉमेस केला ताणें। थंय अपोलो मुखार ताणें स्टार्ट केलां ऑलरेडी। असो येतो तो टुवर्ड्स रेल्वे फुटब्रीज। गेटी कडेन कितें जालें अजून? गेटी कडेन गेट आहा ती दामोदर जे सबवे पळय आहा थंय ताणें ऑलरेडी प्लॅन तयार केला की भितरल्यान सबवेंतल्यान ज्यो गाडयो येतात त्यो लेफ्टान वचपाच्यो। रेल्वे कडेन NOC मागिल्ली आसा, रेल्वे बहुधा ह्या विकाक NOC दितली, तांचें जॉयंट इन्स्पेक्शन बी जालें PWD। ते जर रिपोर्ट NOC आयली नेक्स्ट डे ते काम कॉमेस करतले। सध्या काय ना, सध्या ट्रक टर्मिनल हांव येना न्ही तसो, तेन्ना म्हजो प्लॅन आशिल्लो, हांव अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हांवें प्लॅन नितीन गडकऱ्यान नागपुराक आपोवन जाल्लो म्हाका। थंय नागपुराक अल्ट्रा मॉडर्न ट्रान्सपोर्ट प्लाझा तो ताणें तेन्ना सांगिल्लें म्हाका तूं हांगा इम्प्लिमेंट कर। जागो सुद्दां घेतिलो न्ही, मागीर उरलो।